आवाज कैसा? My question was specific to give certain documents. And the answer is, complete details are, as desired are not readily available as of now. How can you give us like this? You have to get the documents and submit it. A time frame may be imposed on the Revenue Department to give us the answer. Otherwise, the answer skipped. Details of the land allotted to the possession of the person belonging to the Commonwealth of Cerula. What happened? You have not given details? A time frame can be given to them to give us the documents. That's all. Because answer is, it's not that it's being deprived. It's saying complete details as desired are not readily available as of now. Not readily available. I'll check and I'll see. Yeah. Any time frame within which they can be directed to be given. Otherwise, it will remain like this. We'll give after. Fine. पुढे दुकरलेला तारांकित प्रश्न माननीय आमदार श्री कार्लोस पेरेरा इलेक्ट्रॉनिक कोस्ता आणि विरोधी पक्षाचे माननीय पुढारी युरी आलेमा. Honorable Speaker, postpone star question 2A. Speaker sir, answer as per Cyclosta, as per competition. Honorable Speaker, the question A is very specific, but my respectful submission, this answer is very dodgy. Please see the question A. Whether the premises involved in the recent fatal fire incident at nightclub in Arpora was located within a coastal regulation zone and or on land classified as salt pans or Kazan land, and if so, the nature of CRZ classification applicable to the said site. The answer given is, as per CZMP 2011, the premises involved in recent fatal fire incident is not located in CRZ. I asked a question about classified as salt pans or Kazan land, also was asked, but that was not answered. Now, in the magisterial inquiry, committee records, it shows that this property is bearing survey number 159/0, and the record shows that it is a salt pan. I think the Honorable, I'll just pass the copy of that. This has been copied. A portion of the report has been copied in the order by the Director of Panchayats, and on the basis of which the Secretary and Sarpanch action has been taken. I'll just pass one to Honorable CM and one to Speaker. At page 4, I'll just read this. But copy the copy. Don't delay. Don't waste time. Just give one copy. Just see page 4. On the same survey number 159/0, the Panchayat has issued trade license to Maison Lakeview Resort belonging to Surinder Khosla for structure 13 shops and also issued NOC to obtain water and electric connection. These structures, this is magistrate writing, have been constructed on the property bearing survey number 159/0, which is recorded as salt pan, paddy field and sluice gate. Therefore, a house number could not have been issued to the structures as they are not having any construction license or occupancy certificate. Despite this, pursuant to Surinder Khosla's application dated so and so, not only house numbers have been built, also trade license have been issued to these illegal structures. Now, one more thing. Below that, the Google Earth images submitted by the Mamladar clearly show that these shops have been constructed in the year 2023. Therefore, the Panchayat, knowing fully well that the shops are in recent construction on a salt pan, have gone ahead and issued house number as well as trade license to these illegal properties. Now, this important sentence. The Panchayat Secretary in his statement has admitted by saying, I say that in the year 2022, I have given house numbers to all the stalls and shops, and it is in violation of CRZ regulation as the shops are in CRZ. Now, how do you reconcile this statement with your answer by saying this is not, after seeing all this material, it's salt pan, sluice gate, Khazan land, and also this statement, and then now you're saying this is not located in CRZ. It's my first question. Speaker sir, we have given the answer as rightly
Sir, as per the CZMP 2011, the permission involved in the recent fatal fire incident is not located within the CRZ. Speaker sir, हातूंतल्यान CZMP 2011 जो तयार केला त्या completely planaचेर हे जे आपण ही एरिया even though the settlement area म्हणून जी आहा पळय न्हू ही 2021 च्या प्लॅनान दाखयल्या आनी हाजो क्लियर कट म्हणजे हाका CZMP 2011तल्यान भायर काडला आनी ताकाच लागून हाजी इन्क्वायरी करता आसतना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द NCSM ऑल्सो ओके आमी क्लॅरिफिकेशन्स दी एंड हू हॅड डन द मिसचीफ इन दीस प्लॅन ऑल्सो नाव वी आर डुईंग द इन्क्वायरी थ्रू अवर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट with the DSLR की कोणी सारखी मिसचीफ पे केला पळय आणि we will punish to him also. That means you are accepting, because the law is, even if it is shown in the regional plan, let us say a settlement, but it falls in CRZ, it will be bound by CRZ law. एक म्हणजे हे सेटलमेंट प्लॅनान कशें आयलें तेजेर हांव आत्तां भाश्य करूंक शकना बिकॉज हे 2021 च्या प्लॅनान आयला ओके. दुसरी गजाल 21 चो CZMP 2011 चो प्लॅन हो NCSMन फायनलायज केला म्हणून म्हटला आमी ऑलरेडी लेटर बरयला 21 च्या प्लॅनान वीच डिपार्टमेंट या वीच ऑफिसर इज इन्वॉल्व टू हो जो एरिया आहा पळय न्हू टेक्निकली भायर दवरपाक कित्याक तो. No. Now, the next thing. If the magisterial inquiry report on the basis of which your director of Panchayat has sacked the Sarpanch and Panchayat secretary, and it's mentioned this land is salt pen with sluice gate and paddy field under RPG 2021. The paddy field, Kazan land use so and so. How could Pollution Control Board, now look at it, Pollution Control Board also has given permission to run commercial operations in this. And that Pollution Control Board, and in RPG, may I just show this one thing? I have all the documents. No, I'll just show this part, not the whole RPG. I'm just giving you one page, begin the. In the RPG, at the end, there is one table, Appendix 11, which says permissible uses. It's in the very third page. Look at the page 3. Cultivable land, you get that? Paddy field. Can you see that paddy field on the next page? Paddy fields, Kazan lands. What is permitted? Only agricultural activities, no development other than agriculture. However, roads, electric lines, sewage lines, water supply line, other infrastructure on special grounds in case there is no alternative. And right side comment, no other development will be permitted. Also, on the right page, next page, item 6, salt pans. Traditional salt extraction, that's all what is permitted. Nil, nothing else, no modification, no relaxation. So therefore, how could the Pollution Control Board, which gave that permission, consent to operate, clearly says survey number 159/0, have overlooked this? Simply by saying, I got a trade license from this one, or I got an NOC from that one, they are bound by the law. So my question is, this and the action being taken in this regard, because you should direct the Pollution Control Board has to look at the law, has to look at the planning laws also. Can't say I just got it, so I'm just accepting it. So that's my second question on with regards to Pollution Control Board, who are this salt plan identification and also mapping. They would see all this which is there. So how it needed grant permission? Speaker sir, तांच्यांनी म्हटलं की consent to operate हाका Pollution Control Boardan कशें दिलें. On the same basis, on the same day, consent to operate दिवपी Pollution Control Boardaचो member secretary we have suspended. आणि आफ्टरवर्ड्स जेन्ना मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी केली जेन्ना लक्षात आयलें की कन्सर्न ऑफिसर्स वन हू हॅड इन द इन्स्पेक्शन ऑफ दीस क्लब त्या खातीर त्या दोगांय जाणांक सुद्दां आमी ऑलरेडी सस्पेंड केला तांचेर इन्क्वायरी दोगांचेर सुरू आसा. Now the last question I have. This land, I don't know if you are aware, the survey form, I will give the survey form 1 and 14. The survey form 1 and 14 shows the name of occupant and shows two names of tenants. One, Balkrishna Shiru Dukar and Krishna Subrai Dukar. See the survey numbers 159/0 Arpora, same one. If it is a tenanted land, Land Use Prohibition Act does not allow
any non-use of this land for non-agricultural activity. Forget Panchayat, forget others, but question is, how did the Pollution Control Board even proceed? Because we need to put a stop to this. Because commercial activities, I always say, forgive a house being built on a tenanted land. But when it is commercial activity on tenanted land, and especially in the coastal belt when these things, and in these environmentally sensitive areas, tenanted lands being converted, how is it being permitted, and what action the government wants to take in this regard? In this case and also other cases. स्पीकर सर, ही जेन्ना केस आमच्या लक्षात आयली ताकाच लागून तर आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातली आनी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातल्या उपरांत फर्स्ट थिंग हाका जो ट्रेड लायसन्स दिलो तो सेक्रेटरी आनी सरपंच त्या सेक्रेटरीक आमी सस्पेंड न्ही ताका वी हॅव डिसमीस फ्रॉम द सर्विसीस. सेकंड फॉर द सरपंच वन हू हॅड सायन एक्चुअली सेक्रेटरीन सगळें बरयलां ताका आमी डिस्क्वॉलिफाय केलो आनी तांकां दोगांयकू अंडर द पुलीस दे आर डुईंग द इन्वेस्टिगेशन तांकां वॉरंट काडला तांकां अरेस्टूय करतले ते दोगूय जाण अजुनूय बी पुलिसाक मेळूंक ना. तिसरी गजाल स्पीकर सर आमच्या फक्त ट्रेड लायसनाचेर बाकीची लायसनां ज्यांच्यांनी इश्यू केली रिगार्डिंग द एक्सायज लायसन्स रिगार्डिंग द फायर लायसन्स रिगार्डिंग द FDA लायसन्स ह्या सगळ्या ऑफिसरांनी कन्सर्न ऑफिसर्स जो ताका लायसन्स इश्यू करता त्या सगळ्या जाणांक शोकॉज इश्यू केला तांची इन्क्वायरी सुरू आसा. कारण विदाउट हॅविंग हे प्लेस फक्त ट्रेड लायसनाचेर जर आमी सगळी लायसन्स दिवपाक लागले विदाउट डुईंग द इन्स्पेक्शन जाल्यार अशा पद्दतीन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट चलूंक शकूंक ना. म्हणून द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. ह्या पद्दतीचो इन्सिडन्स लक्षात आयल्या उपरांत आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी इन नॉट ओन्ली रिगार्डिंग धीस तर स्पीकर सर आमी कंप्लिटली कोस्टल बेल्टांतल्यो अश्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट ज्यो आसा पळय ह्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायल्या आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू म्हणजे जो रिपोर्ट म्हाज्या हातात आयला पळय न्ही हें सगळें केल्या उपरांत तें बी सांगता हांव सोमतोच इट इज एप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर नॉर्थ गोवान म्हणजे 47 इंचो इन्स्पेक्शन केलो 17 सील्ड केल्या. नॉर्थ गोवान साऊथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केलो 5 सील केल्या. ऑल टुगेदर 86 इन्स्पेक्शन केल्या आणि 22 जी अशा पद्धतीची एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे ज्यांच्याकडे ट्रेड लायसन आसा फक्त त्याच्याकडे ट्रेड लायसन घेतला एक्सायज लायसन घेतला आणि आपली एस्टाब्लिशमेंट चलयता त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस ना त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. नो डाउट हांव हांगासर आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी हितूर वचना बट एटलिस्ट फॉर दीस टायप ऑफ म्हणजे त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट तरी आसपाकूच जाय फायर लायसन्सीस आसपाकूच जाय. ह्या 22 लोकांकडे कन्सेंट टू ऑपरेट हेंय ना आणि त्यांच्याकडे फायर एनओसी ना. तांकां आमी पयल्यात पयली जी आसा पळय न्हू हे सील केल्या. त्या खातीर वन्स म्हणजे हो इन्सिडन्स जाल्या उपरांत सरकारान ह्या बाबतींत कंप्लिटली सिरियस घेतला की ह्या बाबतींत अशा पद्धतीची आनी इन्सिडन्स गोंयांत जावचे न्ही हाच्या खातीर गव्हर्नमेंट कंप्लिटली सिरियस आसा एंड वी हॅड स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस. Muge question was specifically on this tenanted agricultural land. Look, you are talking of trade license. I can understand that because at least some document dakoile, so they have given it, right or wrong. My question is, the other authority also asks you for survey form 1 and 14. Every department asks you to give a survey form 1 and 14. How are they overlooking this tenanted land? They cannot say trade license given, therefore I have not seen. Speaker sir, हाजेर हांव सांगतना एकूच सांगतलो हे 1999तल्यान सुरवात जाल्लें आसा. हो क्लब जो आसा पळय न्ही आज ब्रिज रोमियो जो म्हणटा पळय न्ही हो हाज्या पयलीं बर्च रोमियो जो म्हणटा पळय न्ही तो ताज्या पयलीं आनी एका नांवांत वळखतालो कितें तरी ब्लू कितें तरी आसा मेझॉन न्ही आनीक ताज्या पयलीं म्हणजे 2000 बीन तो ब्लू कितें तरी आशिल्लें रात वर चेंज करतात नाव ब्लू लायट चेंज करतात नाव ब्लू लायट म्हणजे स्पीकर सर ह्याच क्लबाक वेगवेगळ्या नावांनी सिन्स फ्रॉम द 99तल्यान परमिशनां दिवपाक ट्रेड लायसन्स घेवन हांगासर बिझनेस जो चालू केला. एक्चुअली त्या खातीर आमी म्हटलां की मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जेणी केल्या पळय न्ही 99 कोणी कन्स्ट्रक्ट केलो पयले लायसन घेतले ताज्या कडल्यान इन्क्वायरी सुरू जाली. तुमी सारकें सांगलें की टॅनंटेड लँडाक तुमी परमिशन कशें दिलें काय म्हणून पयले परमिशन हे 99 समथींग केन्ना तरी दिलां आनी तेन्नाच्यान हे ज्या ट्रेड लायसन्स तेणी दिवना म्हणजे तेणी काडला दुसऱ्याक लीज आउट केला परत तेणी फाटलें लायसन आसलें ताजेर दुसरें लायसन घेतलें गेलां. पुणूच हे पळोवपाक वचूंक ना की टॅनंटेड लँड हे सिन्स फ्रॉम द 99 ते आतां पर्यंत हे चालत येयल्लें आसा. So you will take action on that. 100% will take the action on it. आम्ही तोच न्ही त्याच्या सायडीक असलेलो जो क्लब All the tenanted lands. All the tenanted Commercial operations. All the tenanted land commercial operations जे आसा पळय न्ही म्हणजे 18K च्या अंतर्गत जे tenanted land आहा त्याच्यानी commercial They may not be 18K because 18K comes it is a tenanted land, not 18K. Tenanted land. But या tenanted land जे आहा पळय न्ही 100% सगळ्यांचे actions आम्ही घेतले. स्पीकर सर जॉइंट क्वेश्चन हा माचे
आणि I'll be very specific. अब कालुसान explain सुरुवाताक केली की 2A चेर तुम्ही reply दिली की the site of the fatal nightclub fire Pora is not located within CRZ. 2C चे तुम्ही दिले की salt pen and Kazan lands in Goa are governed by CRZ regulation. आता speaker sir, इंतून clear cut दिसता की relaxation was given to आताच दिवणार आहे, पहिलीपासून दिला. because हे मुखेलमंत्री सिरियस इशू आम्ही डे वनल्यान हो इशू आनीक मनीस जे इंतू इन्वॉल्व आसले 25 लोक मेले फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बिकॉज द सिस्टम फेल. माननीय स्पीकर, मुखेलमंत्री विल अग्री हो मिठाचो उगोर सिंपल. लास्ट असेंब्ली सेशनाक जायत चर्चा जाली, बाब बिरेशान जायत इश्यू हाडे जायत जाले. आनीक आमच्या देशान जेन्ना आमचो महात्मा गांधी सॉल्टाचेर मिठाचेर जेन्ना टॅक्स इम्पोज केल्ले त्या वेळार एक दांडी माच हातीन दांडो घेवन भोंवलो. ह्या जाग्यार हे लुथरा ब्रदर्स हे रिलॅक्सेशन घेवपाक हातीन दांड घेवन येयल्ले, हो बॅग घेवन येयल्ले, हो प्रश्न निर्माण जाता. Because sir, आज जेन्ना these areas and मुखेलमंत्री is agreeing कि as per your reply D, the D that you've given, hundreds of cases are pending with the authorities since last 5 years. आणि जायते celebrity कोण म्हणटाय there is a club owned by Shilpa Shetty that is illegal. Such clubs are operating even today. Have we not learned our lessons? Annexure C, hejer violations asa, पण outcome very specific. पहिलो मुगेलो supplementary, very specific. Can the minister state how many of these unauthorized CRZ salt pen constructions are still in operation today despite violations? मान्य मंत्री मुखेलमंत्री मुखार तेणे सांगले 17 क्लब सील केले. जो फायर डिपार्टमेंटाचो चीफ आशिल्लो तो म्हणटा न्यू इयराच्या दिसाक, माननीय आरोपी तुम्ही प्रश्न विचारा. न्यू इयराच्या दिसाक हे क्लब हेंचे फायर ऑपरेशन नासतना पार्टी जाल्यो डिस्पाइट पीपल डायिंग. सो व्हेरी स्पेसिफिक तुका खबर आहा की तुवें आमकां सांगचें की कितले क्लब अजून चलताय, हाऊ मच टाइम यू विल टेक टू शट दिस क्लब. आनी एक क्लब हांवें सोशल मिडियाचेर चोयल्या, शिल्पा शेट्टीलो एक क्लब आसा. कालच्या दिसाक आदले एक मुखेलमंत्रीचो एक क्लब सील केलो, बरी गोष्ट आसा. पूण हे मुखार कितले क्लब एक्चुअली आय गॉट द रिकॉर्ड, हाऊ मेनी क्लब्स टुडे एज वी स्पीक, very specific supplementary one, are still operating and what action you will take, time bound. स्पीकर सर, हांवें त्या खातीर पयलींच तो क्वेश्चन आन्सर करता आसतना ताका सांगलेलें आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी जी आसा आपली, सॉरी आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी जी आसा पळय न्हू, ही मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी सुरवात केल्ली आनी ताका लागून ताच्याच अंतर्गत अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आमी ऑडिट कमिटी काडल्या आनी ती ऑडिट कमिटी जी आहा पळय न्ही तो कशा पद्दतीन एक SOP डिसायड करतले. पण हे करता आसतना आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरीच्या अंतर्गत टोटल नॉर्थ गोवांतल्यान 47 एस्टाब्लिशमेंट ही इन्स्पेक्शन केली, भितरल्यो 17 सील केल्यो. साउथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केले, 5 सील केले. ऑल टुगेदर 86 लक्षांत आयल्यो, भितरल्यो 22 सील केल्यो. तूं आतां म्हाका क्वेश्चन जो विचारला तो तुवें फाटल्या 5 वर्सांत 2021 पासून 25 पर्यंत टोटल डिस्पोज केसीस 534, डेमोलिशन ऑर्डर आमी 336 केसीसांक दिल्या आनी डिस्चार्ज 198 जाल्या. हातूंतल्यान स्पीकर सर CZMP 2011 आनी 2011 आमी प्लॅन फायनलायज केल्या उपरांत ह्या अंतर्गत येवपी ह्या प्लॅनाच्या अंतर्गत जेंका डेमोलिशन ऑर्डर दिवपाक जाय अशा 336
एस्टाब्लिशमेंट हांव म्हणटना हांकां डेमोलिशन ऑलरेडी दिल्या, थोडी डेमोलिशन केली, थोडी तेंच्यांनी केल्या, थोड्या जाणांनी एनजीटीन अपील केल्या, थोड्या जाणांनी हायकोर्टात अपील केला, हांच्यो केसीस सुरू आसा. बट स्पीकर सर, फॉर रिगार्डिंग द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. म्हणून तर आमी CZMP 2011 फायनलायज केला आनी 2019चो ड्राफ्ट प्लॅन जो आसा हो ऑलरेडी सरकारान जो आसा पळय न्ही हो ऑलरेडी आतां करपाक घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, आमची GCZMA मॅटर जी आसा पळय न्ही ही टायम टू टायम आमी हियर करता आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर की अशा पद्दतीचे खंयसरूच आमी नायट क्लब एज सच सेपरेटली परमिशन आमी दिवंक ना. लोक फक्त रेस्टॉरंटाक परमिशन्स घेता आनी ते जे आसा पळय न्ही हे एक्सायज डिपार्टमेंटा कडल्यान फक्त एडिशनल फीज भरून आमच्या कडेन प्रोविजन जे आसा 12 पर्यंत एक्सायज लायसन्स चलोवपाचे, 4 पर्यंत एक्सायज लायसन्स चलोवपाचे, ह्या बेसिसाचेर हे नायट क्लब ह्या नांवान चलयता. स्पीकर सर, सरकार ह्या बाबतींत म्हणजे ऑलरेडी स्ट्रिक्टली हे मॉनिटर करता आनी CZMP वायोलेशन जे आसा पळय न्ही सरकार खपोवन घेवचें ना. त्या खातीर ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगता, हांवें ताका रिकॉर्ड जो आसा हो ऑलरेडी दिला. कोणूय VVIP आसूं, आमी ऑलरेडी प्रत्येकाचें हियरिंग सुरू आसा. कितलोय VVIP आसलो आनी आसत जाल्यार हांगा कोणाक प्रोटेक्शन ना. कायदो जो स्टेटीचो आसा जे CZMP हो फॉलो करपाक जाय. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री जो पयलो प्रश्न घातलेले हेजेर आन्सर दिलना. What I am trying to say is there are still night clubs, still such type of activities happening in the state of Goa. Example सांगता, मुखेलमंत्री म्हणटा सोल्याचेर एक्शन घेतलो. आता तेगेले आन्सरान हे फायर परमिशन स्क्रॅप यार्ड इन गोवा टुडे 75 आर ऑपरेटिंग विदाउट सिंगल परमिशन आणि इन्स्पेक्शन जाला 13 डिसेंबराक. स्पीकर सर, विदाउट NOC 75 ticking bombs, will you shut all? Specifically तुम्ही म्हाका सांगचे. तुवें आन्सर दिला, एकूय परमिशन ना, सगळे जागे राखे गोंयभर. Speaker sir, this fire department today is not serious. Absolutely. आता हेजेर तुवें सांगचे पयले फायर डिपार्टमेंट. अरे तू प्रश्न खंयचो चल्ला, सर. उत्तर खंयचे विचारता. ना ते सांगता. मागीर म्हणटलो हांव तूच कन्फ्यूज जाता. बाप कन्फ्यूज जाऊ नका. संकल्प आमोणकर. त्या संकल्पाक कित्याक मदीं हाडटा आता? संकल्प आमोणकरान तुवें हो इश्यू रेज केल्लो ऑगस्ट 6 तारखेक ह्याच सभागृहांत. रेज जेन्ना केलो नोटीड म्हूण तुवें म्हळें, नोटीड. स्पीकर सर, 0 वराच्या वेळार आज जरी तर चोयल्यार जेन्ना 22 एप्रील 2024 कन्सेंट दिले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, डिसेंबर 2025 17 तारखे वेन द इश्यू जालो, लोक मेले, त्या टायमार तुम्ही ते कन्सेंट रद्द केले. आज विदाउट फायर सेफ्टी, नो बिल्डिंग परमिशन, ऑक्युपन्सीज फॉज, CRZ क्लियरन्स ना, टुरिझम लायसन्स ना, ट्रेड लायसन्स सारखे ना. डू वी कॉल दिस गव्हर्नन्स? स्पीकर सर, हे रिवोक तुम्ही जे पड केला बिकॉज इट वॉज लिगल ऑर इलिगल. जेन्ना ऑगस्टान माहिती ह्या हाऊसाक आशिल्ली त्या वेळार what did you do when you were very well aware at that particular time if you had acted these lives could have been saved? Speaker sir, why were these people suspended? जे पंचायत secretary, दुसरे सरपंच, why were they suspended? आणि आमकां सांगचे आफ्टर द 0 hour was raised, what action has your department taken? हे मुगेले दुसरे सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट जो इश्यू आमच्या समोर येता तेजेर ऑलवेज एक्ट जाता. त्यांनी पयलो इश्यू काडलो स्क्रॅप यार्डांचो. स्पीकर सर, गोंयांतली सगळीं स्क्रॅप यार्डां ही जी आसा पळय न्हू ती लिस्ट करून ओके ताजेर फुडलें डिसिजन कितें घेवपाचें जी स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी आमी डिसिजन घेतला. डेफिनेटली तांकां जाता तितको बेगीन आमी IDC किंवा IDC तेकोन जागो. ना फायर परमिशन हाय नाही न्हू. स्पीकर सर, त्यांच्या कडेन फायर परमिशन ना, हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. बट स्पीकर सर, हे जे आहा पळय न्ही हाका सगळ्या जाणांक प्रायवेट लोकांनी जागा दिला. दुसरी गजाल जर तांची पळयली, ही स्क्रॅप यार्डां हो जर स्क्रॅप आनी कोयर सगळो लागीं करिना आसत जाल्यार तिकोय परत त्याच बेल्डात तितक्या खूब मोठ्या प्रमाणात तो दिसतलो आशिल्लो. त्या खातीर एके दृश्टीन तांकां रेग्युलरायज करप हे गरजेचें आसा. ते ना म्हणून जर डायरेक्टली आमी स्क्रॅप यार्डां बंद केली आसत जाल्यार तो सगळो म्हणजे परत आसरसो कचरो आनी जातलो. हांव तितूर वचना.
रिलोकेट करपाक जाय आयडीसीक तेकोन किंवा आयडीसीच्या भितरूच तांकां वेगळे कडेन जागा एका सायडीक दिवपाक जाय ते आमी दिता. स्पीकर सर, तो जे सांगता दुसरो आमी सस्पेंड कित्याक केलो काय म्हणटा तो, आतां सेक्रेटरी आनी सरपंचाक आतां तेंच्या मोगान हो कित्याक पडला म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, उलयता स्पीकर सर, सेक्रेटरी जो आसा पळय न्ही तेणी जर आपले ड्युटी बाउंड काम करूंक ना आसत जाल्यार अकॉर्डिंग टू द सीसी कंडक्ट रूल आमी ताका सस्पेंड केला, कारण ताची ड्युटी आशिल्ली. ट्रेड लायसन्स खंयचे इश्यू करच्या पयलीं ते व्हेरीफाय करप आनी ते प्रॉपर आसा काय ना हें दिवप, कारण फर्स्ट लायसन्स जे दिता किंवा त्या घराक हाऊस नंबर दिता तो सेक्रेटरी दिता. नो डावट पंचायत बॉडी जी आसा ही रेजोल्युशन घेता, बट सगळें फॉलो करप हें काम सेक्रेटरीचें आसता. स्पीकर सर, नेक्स्ट हाजेर सायन सेक्रेटरीची सोडून सरपंचान सायन मारल्या, ही हॅज ऑल्सो वायलेटेड. ते जर पळयत जाल्यार स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द आवर पंचायत रूल आमकां रायट आसा की पंचायतीन सरपंचाक सस्पेंड करप आनी अकॉर्डिंग टू द पुलीस whatever the section, I am not going into the detail of the police section, but according to the IPC Indian Penal Code ताका जी sections लागता ती sections तेजेर लायल्या आणि पुलीस ताजेर इन्क्वायरी करीत आसा आणि पुलिसान त्या पद्दतीन फुडें जावपाक सुरवात केला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ह्या पंचायतीच्या सरपंचान अशा पद्दतीची हे सगळे पेनोसीस हे सगळे पळयनास तर ताका ट्रेड लायसन्स दिला, त्या ट्रेड लायसना खातीर ताका बाकीची सगळी लायसन्स मेळ्ळ्या म्हणून आमी सेक्रेटरीक टर्मिनेट केला आणि सरपंचाक आमी सरपंचा वयलो ताका पंचायत पयलो काडून उडयला आणि ताजेर बाकीचे पुलीस म्हणजे ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. स्पीकर सर, अजून मुखेलमंत्री म्हाका आन्सर सारको दिवंक ना आनी सारको पॉइंटाचेर येता. स्पीकर सर, तुम्ही पंचायत सेक्रेटरी सरपंचाक सस्पेंड केले, जे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तेजेरूय तुम्ही सस्पेन्शन दिले, जे एनवायरमेंटान आहले तांकांय तुम्ही सस्पेंड केले. आता स्पीकर सर, जेन्ना 25 लोक मरता, who takes the political moral responsibility when you are suspending panchayat secretary? Why have you not sacked your minister? It is equally his responsibility. It is equally his responsibility, Honorable Chief Minister. Today, jenna आज ही इन्क्वायरी जाता, ही इन्क्वायरी विषय खंयच्या खंय व्हरोंक पळयता. अरे स्पीकर सर, हांव ताका सांगता, कारण ज्या पद्दतीन मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी सुरू आसा, मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर करता, आमकां सीबीआय इन्क्वायरी जाय. आणि तुगेल्या जो रिस्पॉन्सिबल आमदार व मंत्री आहा ताका सॅक करचो. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 25? विल यू गिव अस एन अश्युरन्स? Speaker sir, I'm on my feet. Let me finish. I want an assurance. Politically, AG responsibility कोणाची? आज गोंयचे नाव पाड झालेले आसा. ज्या पद्धतीन आज गोंय जे आमचे एक सेफ आसले, टुरिस्टाचो प्रॉब्लेम, सगळे कडेन प्रॉब्लेम. You need to fix this accountability. Sack the minister, whoever is involved in this. कितली खाती आहे हेजेर म्हाका दिसता. आनी ही सीबीआय इन्क्वायरी आमी मागपाक जाय, सीबीआय इन्क्वायरी जावपाक जाय. मुखेलमंत्रीन मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरी केली, सगळे ऑफिसर थिंगा आहाय, सस्पेन्शनान जायना. यू नीड टू क्रिएट दिस अकाउंटेबिलिटी. इट इज योर ड्युटी. विल यू आन्सर? विल यू इनिशिएट अ सीबीआय इन्क्वायरी? विल यू इनिशिएट? आज हे जे मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा ताका तुवें सॅक करपाक जाय, हे तूं म्हाका अश्युरन्स दी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एलओपी हो विशय खंयचेय कडेन व्हरपाक पळयता. स्पीकर सर, सरकारान डे वन म्हणजे हो जेन्ना इन्सिडंट जाला तेन्ना 2 ते 2.5 वरांचेर हांव थंय स्वता पावला. स्पीकर सर, म्हाजे सगळे एडमिनिस्ट्रेशनांतले बाकीचे सगळे ऑफिसर्स थंय आशिल्ले. म्हाकाय दुख्ख जाला. स्पीकर सर, म्हाज्या समोरच्यान त्यो बॉडी काडल्या. ओके, हांवें पळयला. स्पीकर सर, म्हणून सांगता हांव, आनी त्या खातीर हांवें पयलींय सांगलां ह्या कंप्लिटली इन्क्वायरींतल्यान एकटोय मनीस सुटचो ना, कारण म्हाका दुख्ख जाल्लें आसा. कारण अशा पद्दतीचो इन्सिडंट स्टेटीत केन्ना जावंक नाशिल्लो आनी हाज्याय फुडें जावचो न्ही म्हणून आमी स्ट्रिक्टली सगळ्यो एक्शन घेतल्या. स्पीकर सर, हेज्या मॅजिस्ट्रेल इन्क्वायरीन स्पीकर सर, आमी लेट मी स्पीक सीबीआय इन्क्वायरी घेतलो, तूं मिनिस्टराक सॅक करतलो. स्पीकर सर, आमकां मुखेलमंत्रीन सांगचे, डोंट डायवर्ट इश्यूचेर. डायवर्ट तूं आतां आयक, सांग, तूं पॉइंटाचेर सांग. स्पीकर सर,
तेका हांवें जेन्ना सांगलें मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी आमी केल्या मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरींतल्यान जेंका जेंका सस्पेंड टर्मिनेट करूंक जाय ते केल्या स्पीकर सर म्हणजे पुलिसांनी हाजो कंप्लिटली रिपोर्ट केल्लो आसा फ्रॉम द डे वनच्यान ही केस जी आसा पळय ती हांव स्वता मॉनिटर करता प्रत्येक गोष्ट म्हणजे ताज्या इन्क्लुडींग म्हणजे तो लँड ओनर जो खोसला आहा त्याच्या खातीर आमी रेड अलर्ट नोटीस जी आसा पळय ती ऑलरेडी काडला कारण तोय सुटचो ना हातूंतल्यान म्हणून जो ओरिजिनल ओनर कोण ते कोणी पयलीं बांदलेले तेणी कोणी कोणाक लिजाक दिला थंयसर कोण मॅनेजर आनी कोण जॉब करताले कोणी म्युजीक चालू केल्लें किंवा कोण थंयसर आशिल्ले तितक्याय सगळ्या जाणांक हाडप सुरू आसा ताच्या सायडीत आसलेले जे रेस्टॉरंट आसा म्हणजे त्या काही म्हणल्या की ते इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेय सील केला स्पीकर सर ते एकाच कंपनीचे कितें तरी आशिल्ले त्या खातीर स्पीकर सर हांवें हेच्या थोरो इन्क्वायरी करपाक सांगला ऑलरेडी हायकोर्टान हेचो कॉग्निजन्स घेतला त्या ती वगी तेचे पॉलिटिकली ब्लेम करता स्पीकर सर हायकोर्टान कॉग्नायझन्स घेतला saying that there is corruption. स्पीकर सर माननीय LOP because there is corruption. माननीय LOP Speaker sir, High Court will go into the grassroots, but we need to fix political accountability. There is something known as moral political accountability. Who is responsible for these 25 deaths? माननीय LOP तुम्ही ऐकपाचे आसा Particular 0 hours. ती तुका ऐकपाचे आसा हांव नेक्स्ट क्वेश्चन घेतलो हांव नेक्स्ट क्वेश्चन घेतलो तू पयली माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दिता ऐकून घे आनी मागीर उलय बस पयली बस पयली आनी उलय बस थंय उत्तर दिवं सरकाराच्या वतीन हे सगळे करता आसतना ज्या 25 लोकांचो डेथ थंयसर जाली आमी स्टेट म्हणून हाजो सगळो हे जो आसा पळय न्ही वो आमी म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तांच्यो डेड बॉडी तांच्या घरा कडेन व्यवस्थीत रित्या पावोवपाचें काम केलें प्रत्येकाक जे आसा पळय न्ही आमी 5 लाख रुपया PM रिलीफ फंडांतल्यान 2 लाख रुपया म्हणून 7 लाख रुपया हे तांकां रिलीफ ही ऑलरेडी दिली स्पीकर सर नेपाळांतले जे असले 5 लोक आशिल्ले तांकां PM रिलीफाच्या अंडर फंड्स मेळना बट ह्या नेपाळांतल्या लोकांक सुद्दां 7-7 लाख रुपया दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें जो कोण इंजर्ड आशिल्लो ताका 1 लाख रुपया दिवपाचें काम केलें स्पीकर सर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमिशनच्या वतीन ही केस आमी ऑलरेडी फास्ट ट्रॅकाचेर घेतल्या आनी ह्या लेबर एम्प्लॉई कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट 1923 हाजे खातीर विदीन 30 डेज म्हणजे त्या लुथरा ब्रदर्स आनी त्यांची कंपनी हांच्या कडल्यान कॉम्पेन्सेशन घेवन मॅक्झिमम कॉम्पेन्सेशन भितर जे लेबर म्हणून काम करताले म्हणजे तांकां कितले म्हणजे 25-30 लाख वॉट एवर अकॉर्डिंग टू डेट हे आमी जाता तितके बेगीन म्हज्या थ्रू लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांकां तेय पयशे दितले स्पीकर सर Speaker sir, एक मिनिट सरकारान पैसे दिले माननीय LOP ऐकून घे स्पेसिफिक सांगना तो माननीय आन्सर मुख्यमंत्र्याचे उत्तर जावनी स्पीकर सर तांचे फॅमिली मेंबर पयर केस अटेंड करपाकूय हांगासर आयिल्ले म्हाकाय मेळ्ळा ते हांव पर्सनली तांकां मेळ्ळा इट इज माय मोरल ड्युटी स्पीकर सर हांव तांकां पर्सनली मेळ्ळा तांकां जी कितें मदत जायी हांवें पर्सनली करताय म्हणून सांगल्या त्या खातीर ही केस हांव पर्सनल म्हाज्या लेवलाचेर मॉनिटर करीत आसा पर्सनली हे करीत आसा त्या खातीर वगीच म्हणजे खंय तरी हायप मेळोवपाक जाय स्पीकर सर हेजेर हायप ना दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट पब्लिक कित्याक केलना स्पीकर सर हाजी कोर्टात केस चालू आसा आमी थोडे हे ताकडे फावटी मागोली सगळे मॅटर सबज्युडिस मो जरी ते आमी हेजेर जरी तो लक्ष गेले और रिपोर्ट टेबल करचो टेबल आज करचो बस न्ही स्पीकर सर कंप्लीट जावनी न्ही उत्तर कंप्लीट जावनी ना जाल्यार हांव नेक्स्ट क्वेश्चन घेतलो ऑलरेडी हाफ एन आवर जाले त्या खातीर जॉइंट आहा म्हाका राईट आहा तुका राईट जाल्यार बसून पयली उत्तर आयकय ऑर्डर एन इन्क्वायरी तो रिपोर्ट टू टेबल करतलो ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस माननीय LOP उत्तर पयली जावनी उत्तर जातरी मागीर तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिता बस पूर्ण केसीची चार्जशीट जावनी हांव एकदा बाकीचे मागीर डिटेल करता आनी तेज्या उपरांत वी विल डिसायड ऑन दॅट बेसीस अजून आन्सर दिला सारको उलय आनी कितें प्रश्न आहा तुजो तुम्ही बसा दोगू सकल मदीं उडला बसा सकल दोगोय ना उलय पॉलिटिकल बस. अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स जावपाक जाय बस सकल ताका उलोवनी LOP उलयता उठा तुमी ताका उलोवनी अरे 25 लोक मेले माय टाइम आमगे जॉइंट आहा क्रॉस करूं नाका एनीबडी ही विल एड्रेस टू द चेअर बिकॉज सर मातशे मुखेलमंत्रीन आमकां हेजे म्हाका हांवें CBI इन्क्वायरी मागल्या स्पीकर सर हांवें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाक म्हणून सांग तो आसत जाल्यार त्या पयली क्लब जेन्ना तो सुरवात जालो पळय न्ही तेन्नाच्यान हांव सगळें काडटा आनी मागीर फुडले फावटी एकदां दिता क्लब जेन्ना सुरवातीक कन्स्ट्रक्शन केला कोणी पयलें लायसन्स दिलें कोणी
हे सगळे कारण पहिले लायसन क्लब बांधलो बांधपाक ते परमिशन दिले आणि पहिले लायसन दिले ते रिजनल प्लॅनान घातले हे सगळे काडटा कित्याक सांगता हांव तो जर ते पॉलिटिकली म्हणटा आसत न्ही जाल्यार हे इम्पॉर्टंट चड आसा कार्ड जर तो अकाउंटेबिलिटी करेक्ट जावपूच नासलो करेक्ट जाल्यार हो प्रश्न व्हेरी गुड पूण आता ते घाल तूं अकाउंटेबिलिटी घाल कोणान केले ते पडपाकूच जाय ते मेन ओब्रिगात करपाक तुवें चेंज केलें ना कोणान केले ते पडपा जाय एक्सपोज जावपा जाय काडटा मरे ते दिता आता सद्या जेन्ना बाब संकल्पान ऑगस्टा ऑपरेशन घातलो नोटीट मू सांगलें बसा स्पीकर सर पळय हांव एकदां सांगता हांवें एक लक्षांत धरा हांवें नांव घेतले शिवाय तुमी उठोवं जायना हांवें नांव घेतले शिवाय उठपा जायना बस संकल्प बाब बस हांवें नांव घेतलं उठपाचो बस बस पयलें बस बस आनी मान्य ऑपोजिशन लिडर तुम्ही नाव घेऊ नका कोणाचे स्पीकर सर नाव घेऊ नका ना ना मुखेलमंत्री दुसरो क्वेश्चन घेतला मुखेलमंत्रीन आमकां आमकां अश्युरन्स दिला यू हॅव अश्युर्ड तुझ्या दुसऱ्या कलिगा क्वेश्चन विचारली पूण विल यू फिक्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एज पर वॉट एवर हुएवर्स रोल इफ देर इज अ मिनिस्टर्स रोल इन्वॉल्व विल यू टेक एक्शन स्पीकर सर हातूंत पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अशी उरना हितूर जी आसा पळय न्ही आमी ही सगळी इन्क्वायरी केल्या उपरांत हातीक कोण जबाबदार आसलो पळय न्ही ते फिक्स करता आनी मागीर सांगता हांव बाब एनजी विएकस जॉइंट हा स्पीकर सर तो उठला न्ही ताका आपले मांडूनी पयली मागीर तुका मेळटा न्ही गोवा स्टेट पोल्युशन ताच्या कावलोनी स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता गेल्ले हावसाक आमी पळयल्लें की सगळे जाण जॉयंट क्वेश्चन्स घालतात आता जॉयंट क्वेश्चन घालतकीर पयलो नंबर आहा पळय पयलो जोच्या नांवान क्वेश्चन आसता ही इज एंटायटल्ड फॉर 3 क्वेश्चन्स रेस्ट ऑफ द पीपल आर एंटायटल्ड शुड बी एंटायटल्ड ओनली फॉर Correct. ही प्रथा जी आणली लास्ट असेंब्ली आली ती कंटिन्यू करा मातशें चेंज जावंक नाका मान्य एलओपी आय एग्री विथ दी but with this pratha Point of after first of all we are limited to limited See. question and it will start with Speaker sir आमकां तशें तुमी अशें करीत न्ही अशें करीत जाल्यार वेगळो स्टँड घेवचो पडटलो इट इज रूल रणजी बाब उलय नाजाल्यार क्लब करनाका सर हांव एक गोष्ट मांडूंक सोदिता 17 तारखेर डिसेंबराचे 2025 गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट विड्रॉ केली पूण शोकॉज नोटीस दिली ना हांव कित्याक हें सांगूंक सोदिता सेम इन्सिडंट मोरजे बास्टनाक सेम इन्सिडंट जाल्लो शोकॉज दिन आसतना सगळें डिमोलिशन ऑर्डर बी सगळी आसली आनी सगळें हाट घेवपाक पडलें कित्याक प्रोसिजर फॉलो जावं ना हिंगाय सेम प्रोसिजर लॅप्स दवरलो आहा हें तुमी दोताय कित्याक मागीर जो कोण वायलेटरा मागीर टायम मेळटा हे सगळे क्लॉजीस जे फायंड आउट करपाक आनी हें करपाक सो इज दीस वन ऑफ द मेन रिजन्स यू आर ऑल्सो ट्रायंग टू नॉट पोर्ट्रे द मॅजिस्ट्रल रिपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी वूड वॉन्ट टू डिमांड युरिगे डिमांड हांव पोतोन सेकंड कोता आयज निमाण दिसा एसेंब्लीच्या मॅजिस्ट्रल रिपोर्ट तुवें हिंगा घालचो आनी गायना जाल्यार तुका स्पेसिफीक तुवें तो रिजन दिलो तो इज नॉट सफिशियंट इनफ कित्याक गोंयचे लोक चोयता तुवें प्रेसांत ऑलरेडी डिस्क्रायब रणजी बाब प्रश्न विचार तुजो कितें तो प्रश्न विचार प्रश्न आहा शोकॉज नोटीस प्रश्न विचार. आनी हे शोकॉज नोटिसाचे मॅजिस्ट्रल रिपोर्टाचे बरयलो आहा वो ना जाल्यार तुमी हे रिपोर्ट आज तुमी हिंगा प्लेस करचो बस गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान विड्रॉ केल न्हू कन्सेंट हय पण they have not given show cause same situation happened at Morje natural justice. So natural justice ache thank my pato nahi ata similar situation you are repeating your department is doing the same procedure again Because, sir, and same way they are allowing the violator ऐका सर हो जेन्ना आमी सील केला तेन्ना ताका आमकां वेगळी शोकॉज दिवपाची गरज ना we have withdrawn we have sealed the property मागी मोर्जे सेम जाले सील केल्ले सगळे केल्ले Because, sir, सेम जाले सेम सिच्युएशन यू हैव डन यू आर रिपीटिंग द सिमिलर प्रॅक्टिस करू नका जर आमी ह्या विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार ह्याच विशयाचेर सिरियसली टॉक करचो सिरियस आहा जाल्यार मॅजिस्ट्रल रिपोर्ट तुवें प्लेस करपा जाय हो डिमांड आहा स्पीकर सर हांवें ताका सांगला एकदा केसीस चार्जशीट जावनी फुडल्या सेशनाक तेंच्यांनी मागचो ना फुडले सेशन न्हू आता वाय व्हॉट आर यू हायडिंग
what are you hiding that is there in the Yes, sir. report? Are you hiding the names of the minister? Yes, sir. Minister नाव घातलेले हा रिपोर्टात. बस आप सेकंड आज ministers names mentioned in the magisterial report. थांब तेका सर, लागून सकल तुम्ही कर, पळयता. बस. स्पीकर सर परत बस. एकदा सांगता तुका opportunity मेळटली, बस. जालो विषय डायवर्ट करचो न्ही इतको जो सिरियस विषय आसा त्या लुथरा ब्रदर्स आणि ते ओनर आसा पळय तेका भितर उडयल्या ओके किंवा तेणी कॉम्पेन्सेशन दिवचे हेजेर कोण उलयना स्पीकर मॅजिस्ट्रल रिपोर्टाचे तू मिनिस्टरा नाव लिपोयता तेका लागून तू तो रिपोर्ट आज स्पीकर प्लेस सर, करना स्पीकर सर, हांव परत एकदा तुझे सांगता. दीस जाले लोक मेलो परत एकदा तू सांगता. इन्क्वायरी जो मॅजिस्ट्रल रिपोर्ट ना, यू आर नॉट प्लेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ Speaker द point, Speaker sir. परत परत हो why are we doing point like this सारखा. what is there Speaker कितली sir, people place ए, एकटा बसा, place एकटा it on the बसा. floor of the house sir we want this report on the floor of the house एकटा बसा, एकटा उलया. एकटा बसा, एकटा उलया, पळय. Speaker sir we want this to be placed on the floor of the स्पीकर house सर हांवें magistral क्लियर report कट place जावपा जावो केस चार्जशीट जाल्या उपरांत फुडच्या Charge sheet session जावपा मध्ये गरज ना केस you have already disclosed many points you have disclosed many points so that means you have spoken in public तुझं we question want this चालू. report तुझं question we want this चालू. report to be placed on the floor of the house Speaker sir बस वेंजी बाप बस आता विजय बाप स्पीकर सर हांव एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता along the Baga river only 2.07 lakh square meters of khazan has been shown 8 lakh square meters of khazan has not been shown आणि हातून 1 लाखाचे कमी सॉल्ट पॅन आसा हांव सांगूंक सोदता तें अशें की खाजन जी जमीन जी CRZ तुज्यान डिवेलॉप करूंक शकना 2011 CZMP ही कमी दाखयल्या खाजन कमी दाखयना हे म्हजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा आय कॅन प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस मॅपिंग दॅट इज बीन डन Which year? 2011 इज द एप्लिकेबल CZMP ताजेर सारकें दिश्टी पडटा की बर्च जंय आसा तो बर्च इज अ सॉल्ट पॅन बट हाजेर ताणी दाखोवंक ना सॉल्ट पॅन खाजनच म्हणून दाखोवंक ना आणि ताजे खातीर ते मागीर सबसिक्वंट कन्वर्जन एंड एवरीथिंग आतां म्हाका एक आतां हांव हे प्लेस करता ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस आनी एक डिमांड करता की सरकार उरिल्ली खाजन एरिया जी 8 लाख स्क्वेअर मीटर जी दाखोवंक ना ती CZMP भितर घेतली काय म्हणून कळ्ळें म्हजो क्वेश्चन तुका सादो क्वेश्चन 8 लाख स्क्वेअर मीटर दाखोवंक ना 2,07,000 स्क्वेअर मीटर दाखयल्या ही 8 लाख स्क्वेअर मीटर तू CZMP नव्या दाखयतलो की हे खाजन म्हणून ना जाल्यार आनी बर्च जातली आनी आतां पयर जे हांगा जाला हॉटेलो तसले हॉटेलो आनी जातली ही फुडें ही प्रथा बंद करपा खातीर मॅपिंग सारकें जावपाक जाय म्हाका सरकारा कडच्यान अश्युरन्स जाय की हे मॅपिंग जे हांवें केलां नाजाल्यार तूं सांग हांवें केलां तें चूक म्हणून हांवें प्रोफेशनली करून हाडलां अशें मॅपिंग जर सारकें आसा जाल्यार 8 लाख स्क्वेअर मीटर ती भायर काडली ती परती येवपाक जाय खाजन म्हणून ते तुमी दाखयतले म्हाका क्लियर अश्युरन्स जाय स्पीकर सर खंयची वर्सां केली 2011 स्पीकर सर CZMP 2011 हो फायनलायज केला आणि फायनलायज केल्या उपरांत ताजे म्हणणे आसा एक मिनिट ताजे म्हणणे आसा स्पीकर सर की भितरलो 8 लाख एरिया जी आसा पळय न्ही ही भायर दाखयल्या इट इज अ टेक्निकल इशू असो हांवें त्या खातीर म्हटलें आतांच्या ह्या विशया खातीर ऑफकोर्स No, it is, let it be technical. Speaker sir, I will cite a rule by which I have a right to raise technical issues in the house. We are talking technical. Environment Ministry is technical. CZMP is technical. Khazan land is technical. Everything is आता technical. म्हाका उलोवनी स्पीकर सर म्हणून हांवें म्हटलें की जर 2011च्या प्लॅनांतल्यान ही जर सुटले आसत जाल्यार आमी 2019 जेन्ना प्लॅन करतले तेन्ना आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक कन्सल्टेशन घेवन आनी DSLR कन्सल्टेशन घेवन वी आर व्हेरीफायींग इट आनी जर ती खरेंच CZMP पडटा आसत जाल्यार ती आमच्याच CZMP 2019 ना ताचे पयलीं फ्रीज कर आज म्हाका अश्युरन्स दी उरिल्ले डेव्हलपमेंट अलॉंग दॅट विल बी फ्रोजन स्पीकर आता बाबा जोगळेकर बसला तो जाण सगळे लायनींग कोण आहा ते सगळे सॉल्ट पॅनात ती हो करते ओडीपीन जाला चेंज ना रे ODP खंय आनी CZMP हांगा खंय रिवर तो ODP म्हणून सांगलो डोंट कन्फ्यूज हा. CZMP आणि ODP CZMP ताका TCP ते तुकाच खबर आहा ताका खबर ना खबर आसपाचो इशू ना इशू एक आता क्लियर म्हाका तूं अश्युरन्स दी की तूं 2019 करतलो तेन्ना तूं आतां पोर्टफोलिओ घेवन बसला तो तूं अदरवायज ओवरबर्डन आहा तूं 19 करतलो काय ना ते आमकां हांव क्वेश्चन agriculture ना हांव ते उलयना दॅट इज देवाच्या हातान आहा म्हणून सांगता
तुझ्या मंत्र्यान काल सांगितले हा देवाच्या हातान आहा म्हणून. सो तसल्यो खबरो नाका. लेट अस बी व्हेरी क्लियर. आय एम पॉइंटिंग आउट दॅट दिस इज अ खजान. यू फ्रीज द खजान. डोंट डेव्हलप एनीथिंग देर. 8 लाख स्क्वेअर मिटरान काय करूंक मेळचे ना. तुम्ही कोण परमिशन दिवचे ना म्हाका अश्युरन्स दी. स्पीकर सर, आत्ताच्या घडीक फक्त हांव इतकेंच सांगता की हांव व्हेरीफाय करपाक लायता आणि इन केस हांव परत एकदा सांगता आत्ता हांव सगळें फ्रीज करूंक लायता हें म्हणूंक शकना. स्पीकर सर बिकॉज तू थंय धाड. थंय धाड रे ते हांवें दिला ते. हांवें दिला ते थंय धाड. थंय धाडटा. खोट म्हणून सांगू न्ही. हांव थंय धाडटा. पण स्पीकर सर हे डायरेक्टली जे हांव ह्या हावजात डायरेक्टली हांव फ्रीज करता हें सांगूंक शकना. पण हांवें ताका एक एश्युरन्स दिला. हे जर खाजन लँडा जर भितर पडटा आसत जाल्यार 2019च्या प्लॅनात ही जी आसा पळय न्ही ही सीजर एम्पीट पडटली. हय 2019 केन्ना जातलो. सर 2019 मुखेलमंत्री इयर कंप्लीट जाता. विदिन अ इयर. अरे विदिन इयर इलेक्शन जातले. सर विदिन अ इयर जाता. तुका मागीर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. नेक्स्ट क्वेश्चन घेता सीझेड एमपी करपाक इजी न्ही. सीझेड एमपी करपाक चड झाले अति झाले चड झाले आता पळय 45 मिनिट्स जाले. नेक्स्ट क्वेश्चन घेता दिस इज अ मर्डर. सर हे बर्च म्हणटात एक मर्डर. अरे सगळे उलयल्या उपरांत परत ये. लागतात. दुसरो क्वेश्चन घे. बसपाचें ना. दुसरो क्वेश्चन नाका. बसपाचें ना. क्वेश्चन घे तू. स्पीकर सर, वचून question बसपाचें घे. ना तुमकां. दुसरा क्वेश्चन घे स्पीकर सर. दुसरा क्वेश्चन घे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेता विजय बाब. विजय बाब दुसरो क्वेश्चन घेता हांव. दुसरो पोस्टपोन क्वेश्चन घेता. तुजो क्वेश्चन आसा विचारता. नेक्स्ट पोस्टपोन क्वेश्चन जो आपण येता तो तुजो क्वेश्चन आहा तू विचारता. सांग. दुसरो क्वेश्चन घेता हांव. तू विचारता. पळय फुडें धुकलेलो तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 विजय बाब. हय यस. Because sir, I wish to call postpone star LQ 3C cash for jobs. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. Because चला sir, चला बसा. सगळो विषय खूप पळय तुमकां हे चर्चेक खूप टाइम दिलो. बसा बसा आणि पार्टिसिपेट जाया डिबेटा भितर. हो विषय चड चर्चेक येयलो. बसा. मुख्यमंत्र्यान एखादा हे वाचून दाखयता 13 नोव्हेंबर 2024 hundreds of Goans have been चला बसा. duped of crores of rupees बसा. in a cash for job scam. Goa police have so far registered 20 cases across the state, including 12 in North Goa district and 8 in South Goa district, and arrested 19 people for promising to secure government jobs in exchange for cash. The scam also saw a government employee taking his life after his name figured in the case. Over the past few weeks, a new case has been registered almost every day, with a maximum of 3 FIRs each at Ponda, Agasai and Visholi police station. Among those arrested include police personnel, senior government officers, teachers and other persons claiming to have strong political links. The accused in different cases assured jobs in various state departments including public works, water resources, education, transport, revenue, police and health. Speaker sir, wow, Times of Indiaचा न्यूज रिपोर्ट 13 नोव्हेंबर 2024 एक वर्षानंतर LQ रिप्लाय सांगता की 4च केसी फाईल झाल्या आणि त्यो सगळ्यो 14 नोव्हेंबर 2024च्या पयलीं म्हणून. सो म्हजो पयलो क्वेश्चन हा मुखेलमंत्री आयकना दिसता. ऐकता. म्हजो पयलो क्वेश्चन असो आहा की ह्यो सगळ्यो केसी खंय गेल्यो. सरकार त्यो केसी कव्हर करता काय त्यो केसी सेटल जाल्यो. कित्याक 4च कश्यो उरल्यो. हांगा पळय इतलो आहा म्हणटा सांगिल्लो आहा त्यो केसी खंय गेल्यो. स्पीकर सर तो टाइम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट कितें वाचता म्हाका खबर ना. आमी क्लियर कट आन्सर दिला तितून. स्पीकर सर टोटल 51 केसीस कंप्लेन
पब्लिका कडल्यान आयल्यो तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्या भितरल्यो number of cases registered in 24 is 40, number of cases registered in the 25 is the 11, altogether 51 cases. Number of cases is forwarded to the court. भितरल्यो 40 30 केसी फॉरवर्ड केल्या, 11 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या, 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या. नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स हातूंतल्या 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पयल्या 24 दुसऱ्या 9 अशा 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. स्पीकर सर, हांव एक कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हातूंतलो एकूय मनीस जो आसा पळय न्ही हातूंतलो सुटचो ना. हातूंतलो गव्हर्मेंट जॉब दिवपा खातीर आसूं किंवा प्रायवेट जॉब दिवपा खातीर आसूं, ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा आमी अरेस्ट केल्या. आयजूय बी भितरल्या 2-3 जाणां जी आहा ती भितर आहा. त्या खातीर सरकारी नोकरेक पयशे दिवपाचे लोकांनी बंद करपाक जाय. हे फ्रॉड करपी जे आसा हेंचो कसलोच सरकारा कडेन कसलोच संबंध ना. अननेसेसरी नाका जाल्ली नांवां जी आसा पळय न्ही परत सरकारांतल्या लोकांची नांवां आनी अननेसेसरी ऑफिसरांची नांवां घेवपाची संवय जाल्या. गोंयकारांकूय बी गव्हर्मेंट जॉब मेळटा म्हणटा काय रोखडोच कोणायकूय बळी पडटात आनी कितलेय पयशे काडून दितात. ना कॉल लेटर पळयनात, ना इंटरव्यू केन्ना पळयनात. की बरेच जाण म्हणजे हांवें पळयला हे जेन्ना घेतले तांकां अरेस्ट केले आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें आनी जेन्ना अपील केले तेन्ना लोकांनी ह्यो केसीस फायल करपाक सुरवात केल्या. म्हणून हांव सांगता की आतां पर्यंत जवळपास अशा पद्दतीच्यो 51 केसीस जाल्यो ऑलरेडी. म्हणून पण रिप्लाय दुसऱ्याच भशेन सांगता ना स्पीकर सर रिप्लाय दिला आमी क्लियर कट. 4 म्हणून सांगता. तुवें खंयचो वाचला रिप्लाय खबर ना म्हाका. रिसीव पळय मरे तूं 4 म्हणून सांगता. एनीवे सोड, तूं तुजें सांग, टायम वतलो थंय. हांवें तुका क्लियर कट सांगला त्या खातीर. हांवें रिप्लायन म्हाज्या तुजें कॉलिंग अटेन्शनूय असलें तें आन्सर करता आसतना हांवें सांगलां कॉलिंग अटेन्शनचें आन्सरूय जाय जाल्यार तुका दिता. टोटल 51 केसीस आसात ह्यो गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट जॉब धरून. भितरल्यो 32 केसीस चार्जशीट जाल्यो आनी भितरले एनीवे नेक्स्ट स्पीकर सर, आता म्हजो सेकंड क्वेश्चन असो आहा की आर यू विलिंग टू रिलीज all the charge sheets, internal reports related to the investigation for public review? If not, what is the reason for keeping these documents confidential if the goal is to assure the public? Are you waiting for another year till people forget all about this scam? स्पीकर सर, हाजे ऑलरेडी केसीस चार्जशीट केल्या, केसीस सुरू ऑलरेडी कोर्टात केसीस सुरू आसात. एकदा हे सगळे फायनलायज जाले काय ताज्या उपरांत आमच्या डिसायड करूं येता दिवपाचे. ना कित्याक जाता केन्ना जातले फायनलायज तें? स्पीकर सर, म्हाका दिसता हेजे कोर्टात केसीस आसलेले एकदा जर फायनलायज जाल्यो जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या तुमका जो रिपोर्ट जाय कोर्टान केसीस फायनलायज केन्ना बेगीन जाता? स्पीकर सर, इवन दो आता डीजी तकली हालयता थंयच्यान भितरल्यान खंयची केस केन्ना फायनलायज जाता? तांची प्रॉपर्टी जी आमी सीज केल्या पळय न्ही तेजी 4.40 crores ऑफ रुपीची प्रॉपर्टी सीज केल्या आनी त्याच खातीर हांवें सांगलां की तांची प्रॉपर्टी सीज करून दवरल्या. हेच्याच खातीर फाल्यां सकाळी जर पयशे तेंच्या कडल्यान दिवचे पडले आसत जाल्यार हे प्रॉपर्टी विकून तेंची लोकांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते दिवचे. वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर. स्पीकर सर, हातून एक मेन एक्यूज आहा पूजा नाईक म्हणून. ते आता सामके म्हणल्यार सेलिब्रिटीशे जाला. मदीं उलयता, मिडिया हाडटा, हे हाडटा, व्हडलो इश्यू जाता. तिणे क्लेम केला आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें की 17 कोटी रुपया तांणी मंत्र्याक दिले म्हणून. एज पर LAQ reply, cases are filed for a total amount of 26 lakhs. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर की she has collected much more and only a fraction of it is being investigated. 17 कोटी म्हणतो एक रॅन्डम नंबर न्ही स्पीकर सर. 17 कोटी म्हणटा तो हांवें म्हज्या कानान आयकला, टीव्हीचेर सांगता ते सगळ्यांनी आयकला आसतलो हांगा. 17 कोटी खंयच्यान आयले? फिगर कसो आयलो? इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय हाजेर. नॉर्मली एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट येदे व्हडले पयशे जेन्ना इनवॉल्ड आहा तेन्ना एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भितर येता, पूण ते येवंक ना. हांव नकळो कितें म्हणून तें. कॅन यू प्रोवायड क्लॅरिटी ऑन हाव द क्रायम ब्रांच इज ट्रेसिंग द मनी ट्रेल? मनी ट्रेल इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. पयशे तिने घेतले 17 कोटी, गेले खंय? तुजी केस आहा 26 लाखाची, घेतले 17 कोटी, उरिल्ले पयशे गेले कोणा कडेन आनी खंय गेले आनी कशे गेले? मनी ट्रेल म्हणटी मेळटा. स्पीकर सर, हांव मागता तें इतलेंच की ही मनी ट्रेल जी ती सांगता कोण ती पूजा नाईक, ही मनी ट्रेल चेक करपा खातीर क्रायम ब्रांच कितें करूंक सोदता? हॅज देर बी एन ऑडिट ऑफ द फंड्स शी हॅज क्लेम्ड that was handed over? What are the findings? How much was collected? How much was recovered? And where is the rest? Simple question, Speaker sir. कितले पैसे कलेक्ट तिने केले, कितले तुम्ही रिकवर केले आणि उरिल्ले गेले खंय? स्पीकर सर, ताणे विजयान हो प्रश्न खूब बरो विचारलो. हांव तुका सांगता, लोकांकूय कळपाक जाय. कारण ही पूजा नायक जी बायल जी क्लेम करता तेणी 17 कोटी रुपया कलेक्ट केले म्हटल्या पळय न्ही,
तिजो अकाउंट, तिजी प्रॉपर्टी आणि तिजे बाकीचे सगळे टूर्स हे सगळे कॅल्क्युलेट केल्या उपरांत एकंदर लक्षात येता की 17 कोटी रुपया तिने लोकां कडल्यान घेतल्या आणि 17 कोटी रुपया हा पळय न्हू तिने स्वता स्पेंड केल्या. ती जी लोकांक दिल्या म्हणून सांगता पळय न्ही, तिच्या कडेन 4 गाडयो आसा. 17 कोटी 4 गाडयो 17 कोटी मग एवढे पाच एक मिनिट तिचे फॉरेन टूर, तिची बाकीची 2 फ्लॅट, ही जर सगळी प्रॉपर्टी जर पळयत आणि तिच्या कडेन एक्झिस्टिंग असलेले बाकीच्या अकाउंटाचेर असलेले पयशे हेजो सगळ्याचो जेन्ना आमी काडून हिशोब पळयता, तिची आतां जी प्रॉपर्टी सीज केल्या पळय न्ही, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता तिची प्रॉपर्टी सेज केल्या तितून जवळपास तिची स्वताची प्रॉपर्टी जी आहा ती म्हाका दिसता 4 कोटीचेर पर्यंत आसा सीज केल्ल्या प्रॉपर्टीनूच, फ्लॅट आणि गाडयो येते. त्या खातीर तिने जे पयशे 17 कोटीचो हिशोब दाखयला तो 17 कोटी तिचे अकाउंट, प्रॉपर्टी आणि तिने केल्ले फॉरेन टूर ह्या सगळ्यांनी लक्षात केल्या उपरांत लक्षात येता लोकांनी पिशे कशे तिका पयशे दिल्ले आसा. तिजो कोणा कडेन कसलोच कांयच संबंध नासतना ती खंयचो तरी फ्लॅट दाखयता, खंयचो तरी आनी कितें दाखयता. तिजी थरो इन्व्हेस्टिगेशन सगळी केल्ली आसा. तिच्या फोन जो सुद्दां पयलीं फोन कंप्लिटली तिचे रिकॉर्ड काडून चॅक केल्ल्या, सगळ्या पद्दतीची इन्व्हेस्टिगेशन करून येयल्या. ही बायल स्वताची आहा ती कल्प्रीट आसा आणि आजूय बी भितर आहा ती. स्पीकर फॉर साहेब, युअर इन्फॉर्मेशन खूपदा ह्या दिसांनी गोंयांत अशी एक ट्रेंड चल्ला की एक मनशाक कोणाचेर तरी सगळें घालप आनी तें उरिल्लें गुंडाळप. आता ही पूजा नायक एक सारकी माफिया बॉस जावची पडली. म्हणल्यार ती कोण ती पिक्चरान ती कोण ती फुलन देवी न्ही, ती हांगा आशिल्ली मरे ती गुजराताक व्हडली ती हे मरे ती नांव विसरलो हांव. तुका आतां स्पीकर सर, आता एकूच म्हजो प्रश्न इतलो, हे पूजा नायकाक बॉस आशिल्लो काय पूजा नायकूच बॉस आशिल्ली? सादो प्रश्न. बाबू समजलो हांव कितें म्हणटालें. ठीक सर, हे ट्रान्झॅक्शन जर पळयत जाल्यार 3.5 कोटी जे आहा पळय न्ही हे स्वता त्याच्या अकाउंटाचेर 2019 ते 2024 पर्यंत दाखयता. 4.5 कोटी जे आहा पळय न्ही ते तिजो मिस्टर पुरुषोत्तम नायक हेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. 13 लाख रुपया तिच्या चलयेच्या अकाउंटाचेर दाखयता. ही टोटल अमाउंट 8 कोटी रुपया जाता. अकाउंटाचेर दाखयता तिच्या. ताज्यान भायर बाकी गाडयो, फ्लॅट आणि कॅश दिल्या ते आणि ताज्या भायर तिचे फॉरेन टूर हे सगळे जे डिटेल्स घेतल्या उपरांत लक्षात येयला त्या तिने 17 कोटी रुपयाचे घेतल्या लोकांचे ते अशा पद्दतीन स्पेंड केले. आता स्पीकर सर, एक माझो सादो प्रश्न. मुखेलमंत्री तुझ्याकडे म्हाका खबर ना. BMW, टोयोटा, ऑडी आणि MG हेक्टर ह्यो गाडयो तिच्या नांवार आता तुझ्याकडे कितल्यो म्हाका खबर ना. आता BMW, टोयोटा, MG हेक्टर म्हाकाय खबर ना. स्पीकर सर, गाडयांचे आमी सोडया, लोकांक तेणे पयशे घेतले नोकरी दिता म्हणून. आणि म्हणल्यार आनी 4 उरल्या. होंडा आमचेर कार आणि खंयची ती 3 अर्थ मुवर आहा JCB आणि बाकीचे ती कॉन्ट्रॅक्टरय आसतली. अर्थ मुवर कित्याक ते कितें अर्थ मूव करप काय पयशे मूव करप सामके साकानी. स्पीकर सर, एक म्हजो प्रश्न इतलोच आहा की सारकें तेकला म्हणून मुखेलमंत्री वील एप्रिशिएट की हे पयशे तिने लोकांक फोटोन घेतले आणि नोकऱ्यो दिता म्हणल्यो. आता कितल्यो नोकऱ्यो खऱ्यो दिल्यो आणि खरे कोण मेरिटोरियस मनीस आशिल्लो ताजेर अन्याय जाले ताजे कितें? आता पाड पडले जे लोक पिशे आमचे तांणी पयशे दिल्या पळय तांची म्हाकाय सहानुभूती ना. कित्याक पयसो दिता तोय कल्प्रीट आणि पयसो घेता तोय कल्प्रीट. पूण जो मनीस मेरिटोरियस आशिल्लो, जो शिकता, तुझे स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर सगळी भाषणां ताजे आता कितें करपाचें? ते लोकांचे कोण न्याय दिता? तांकां कोण न्याय दिता? स्पीकर सर, तेका न्याय दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन सरकारान सुरवात केल्ली आसा आणि तेका न्याय मेळचो म्हणून स्टाफ सिलेक्शन न्याय फकत आमची सायडीन कोणा मेळना. कसो मेळना तो पळयना. कंप्लीट पळयशीत ती जिओग्राफी लागता. एका कंप्लिटली आम्ही स्टाफ सिलेक्शनातून मेरिटोरियस जॉब दिवपा खातीर सुरवात केल्या. तू CBTच्या वतीन सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटात. त्याच्या खातीर एका जे आसा हे कल्प्रीट अशा पद्दतीच्या कल्प्रीटाक केन्नाच सोडपाक जायना. स्पीकर सर, एक ऑडिट म्हणटा पळय हो ऑडिट तुमी आमकां दितले न्ही? हो दिता आमी, हो दिता क्लियर कट. हो दिवपा खातीर कांयच फरक पडना. हो क्लियर कट दिता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे सगळ्या जाणांक दिवप इम्पॉर्टंट. हे सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट एक्चुअली न्ही बर्च जाले पळय तशेंच स्वित्झर्लंडाक जाले. आमी आतां स्वित्झर्लंडात आमी एक लेवलाचेर पावले. कितें ते पुजा नाही. थंय 5 दिसाचो नॅशनल मॉर्निंग जाल्लें. हांगा कोण मोर्न बी करना. तुम्ही मॉर्निंग कशें केलें ना? स्पीकर साहेब,
नाजाल्यार हांव तांचे ते हे मायक वापरून सर प्रश्नकाळ सोंपलो Morning आम्ही तुमी केन्ना पुढील विषय तुमी घेऊया करतात? चला बसा बस करी प्रश्नकाळ सोंपलो पुढील विषय घेऊया झिरो वर मेन्शन आमदार दिव्या राणे Yes, sir. Yes, sir. I would like to make a zero-hour mention on the following subject. I hereby bring to your kind attention that as per notifications on schemes to provide grant and aid to village panchayats in industrial estate, the last compensation that was, the said panchayats are entitled for compensation, but the last compensation that was paid to VP Pisulle dated 18/6/2021 for 7,89,000 for the financial year 2015-2016 and 2016-2017. And thereafter, till date, no compensation has been received by Pisulle Panchayat. Letters are written to the IDC, to the department in 2022 and 2024 for compensation. But the IDC has still not sent any order till date to the Panchayat. Village Panchayat Honda has not received the entitled compensation of 16,85,000 for the financial year 2015-2016 and 2016-2017 and till date. The bill has been raised after the order was received, but the Panchayat has not received any payment till now. Over Honda Panchayat, I think more than 80 lakhs is due to the Panchayat and almost similar amount is due to Pisulle Panchayat. All these, both these village panchayats of Sattari Taluka, they come under the weaker section panchayats and are solely dependent on government grant in aid for its administrative functions and developmental works within the village panchayat jurisdiction. But due to this non-receipt of compensation from the IDC till date, both these two village panchayats are not able to increase their own source of revenue, enhance their financial position and boost their administrative functions. I seek the kind intervention of the Honorable Minister of Industries and IDC Chairman as well to look into this serious matter of non-payment of compensation till date by the Goa IDC to both my panchayats, Pisulle and Honda, and ensure that the entitled compensations are paid on top priority in the interest of the people of both my panchayats. I would request the Honorable Minister and Chairman to please give a commitment about this because this is pending since 2015, Honorable Minister. Speaker sir, I agree that actually this money is of the panchayats, it's not only in her particular area, all the areas where industrial estates are there. But for some reason it was not paid all these years. We are considering now because there was a case when we used to be minus. Now we have some money, so why should we deny the panchayats? Slowly but steadily we'll start paying some of the panchayats. Shri Alton Costa. Thank you, sir. Chief Minister, Speaker sir, attention of the House is drawn on the growing apprehensions among the people of Kepen regarding the incomplete works of various government projects in the constituency. The people fear that there is a complete misuse of taxpayers' money due to several projects being left out unfinished, such as Kepen Police Station, Market Building, Krishi Ghar. What steps does the government intend to take in this regard to ensure the timely completion of these projects? Because this project was promised by the Honorable Chief Minister in 2024 December police station to complete that. File to get opsa to kita sign mana. कोणागे icon sign mana. मगे पार्टीर नाव येतो म्हणतो sign mana. मगे पार्टीर नाव येतो म्हणतो sign mana. Foundation तुझी गायले. काय झालं ना? वो 27 तुझे काय जाय ना तिंगा केप्या बरोन दोरी. का तू विसर्जितान सांगा. मासे police station complete कर. File तुझे opsa हा. लोग इंसात आहे. Police station ना speaker sir, let Chief Minister give an answer. 5 करोड़ काम होला. Please see that you give us a time today. डिसेंबर 24 कोत म्हणले आज म्हाका डेट सांग तू पुलिस स्टेशन केदोन कंप्लीट कोन दिते केपे लोक आयकपास आहे स्पीकर सर आम्ही केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीन
वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन आणि सगळे घातल्या नांवां. म्हाका दिसता आतांच्या आमदारान मातशें ते फॉलोअप करपाक जाय बेगीन जावपा खातीर Speaker sir, you can ask your office, how many times I've come in your office, तूं नाव घेना, नाव गेल्या मागीर तूं म्हणटा सगळ्यांक एक्सपोज करता म्हणून. हांव ते Speaker sir, हांव कितले पाट तुका सांगला, 24 तुवें म्हाका पुलीस स्टेशन कंप्लीट करून दित म्हळें, पुलीस स्टेशन केपेंचें. नाव कोणाचें येता म्हाका म्हत्वाचें ना प्रोजेक्ट लोकां खातीर आसा दाखोवया ना ना, you give us a test. Speaker sir, मातशें चीफ मिनिस्टर सांग केन्ना काबार करता, कंप्लीट केन्ना करता? बेगीन करता आ? करता बेगीन करता. ह्या वर्सा करता, सोयी सांग. इलेक्शना पयलीं कर. करता पार्टीर तुगेलें नाव येतलें. मागीरूय म्हाजेच येतलें Speaker sir, fear and anxiety due to noise pollution in coastal belt, particularly in Asagaon Baiwan, Kiki's bar and restaurant, playing loud music at night, spilling into early morning beyond permissible decibels. Noise pollution in that area and coastal belt impacts the studies of students, health of senior citizens, and also impacts on autistic children who suffer from sleep disturbances and convulsions due to the loud music. People are frustrated by filing complaints after complaints every day. This is open defiance to the directives of the High Court and the regulations of the Goa State Pollution Control Board. No location should be a 24/7 entertainment zone. There is a right of peaceful living. The threat emanates in the Baga Kalangut belt. The Honorable Minister may instruct and issue to the police for enforcement and go for enhancement or punishment. Or particular now, जे पढाई सांगला की म्हणून till early morning थिंगा daily थिंग साइडी लोक रावता आणि इतले कंप्लेन दिल्या पासून तुगे डिपार्टमेंट एक्ट जायना. माझे स्ट्रिक्टली मा नोटेड म्हणा माझे स्ट्रिक्टली स्पीकर सर हांव पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिता स्ट्रिक्टली वचून चॅक कर डेली चलता आजूच धाडटा श्री विजय सरदेसाई. Because sir, I want to draw the attention of the House to the fear and anxiety in the minds of the people of Margaon and Salset due to the sudden hike in SOPO fees by the Margaon Municipal Council from 20 rupees to 50 rupees, which has forced bakers to threaten an increase in the price of pav, which is the most basic and affordable food of Goa's working class, and this arbitrary hike imposed without consultation or any cost study is directly hitting household food security at a time of rising inflation. Therefore, I call upon the government to immediately intervene, suspend this irrational fee hike and ensure that no government decision is allowed to make Goa's staple bread unaffordable to ordinary citizens. Speaker sir, आज अस्मिताय दीस आज स्लोगन आशिल्लो आमकां जाय शीतकडी आनी आमचो पाव आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून आज मुखेलमंत्र्यान GI टॅग दिल्ल्या लोकांचें अभिनंदन केलां आनी पाव म्हारग जाता. पळय आतां तुजेच सरकार तुमच्याच लोकांनी 20 रुपया आशिल्ले 50 रुपया केले पाव म्हारग जाता आनी आज ओपिनियन पोल डे तुमी सेलिब्रेट करता. आतां म्हाका इन्शुरन्स दी की ते रोल बॅक करता म्हणून सोपो कित्याक तो सोपो तुमचेच मनीस चलयतात तुमचे मनीस आनी ताजे खातीर वाडला ते ताजे खातीर तो पाव वाडटा म्हणून पाव हांव पाव मेकर न्ही पाव मेकर असोसिएशनान सांगला की आमी वाडोवपाचे आहा म्हणून. स्पीकर सर हो पाव फक्त फातोर्डा आनी मडगांव वाडला अरे फातोर्डा मडगांव म्हणजे कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. फातोर्डा मडगांव म्हणजे ल्हान न्ही ते सगळे साश्टीकार मडगांवच्यान पाव घेतात. मागीर पाव तर तुका सवाय आनी अफोर्डेबल जाय जाल्यार हो सोपो हायक देवय ना जाल्यार तुमकां पावाक पसून पार्टिशन मागीर स्पीकर सर हांव DMA चौकशी करपाक लायता कितलो वाडय सर मुखेलमंत्र्याक आज सांगला GI टॅग आमचो पाव खात्र्या पाव म्हणटा तो केदो फामाद ताकाय GI टॅग दिवया. मागीर ते GI टॅग दिवपाक जायच्या टायमार तुम्ही म्हारग करता तो पाव सर्वसामान्य गोंयकारांचे परवडना असो करता कुसलान खावपाचो तो पाव. अरे तुम्ही दोगूय मेळून ठरया नाका हे सोप्याचे इशू कितें असोसिएशन बेकर असोसिएशनान थ्रेटन केला हांवें पेपरार वाचला आनी हांव रिएक्ट जाता. एकठांय करू भोंवता एकठांय करू भोंवता क्रूज सिल्वर कठीण जातलें तूं. Speaker sir, I rise to draw the attention of this House to the fear and anxiety among the sports lovers of Welling constituency due to the incomplete and neglected sports facilities. At Todikant of Welling, the stadium was constructed at a cost of 18 crores with a seating capacity of 5,000 people, equipped with 4 players dressing rooms, a canteen, conference room,
water pump facilities, proper illumination and parking. Yet, despite this massive investment, the ground itself has remained incomplete for last 10 years. Similarly, the ground at Asolna is in a deplorable condition with a collapsed compound wall, lack of maintenance and damaged dressing rooms. This facility requires urgent repair and upkeep. Further, the ongoing construction of ground at Sanzadi RL is 90% complete in its first phase, but the work order for second phase of laying grass turf is still pending. In addition, the people of Digarpali and Salzara require better facility at the existing ground, which has been neglected and does not meet the needs of local players and sports enthusiasts. Honorable Speaker, these facilities embody the hopes and aspirations of our youth and sports lovers. I therefore urge the Honorable Sports Minister to immediately intervene, complete the pending work, upgrade existing ground and restore these facilities to their intended purpose, so that Wedling constituency can nurture talent and uphold Goa's proud sporting tradition. आमदारांच्या जो विषय मांडला ताजे हांव नोट केल्लो आसा त्याच बरोबर म्हणजे टॅक्निकल टीम धाडटा आनी कितें गरज आसली पळय पयली इतली इन्व्हेस्टमेंट गेला पण अजून पासून ते स्टार्ट जायना आता रिपेअर आयला सगळे टॅक्निकल टीम धाडटा आनी इमिडिएट आमी इन्स्पेक्ट करूया Nilesh Kabra. Speaker, sir, the attention of the House is drawn to the fact that several places across the state, including areas of Kuchore constituency, acquired government lands exist. However, essential statutory processes such as acquisition, mutation, partition, and proper entry in the land revenue records have not been completed till date. Due to the absence of timely mutation and updating of land records, such government lands remain vulnerable and in many cases have been subject to fraudulent registration, illegal transfers, creation of third-party interest and unauthorized sale deeds by private individuals, causing serious loss to the state exchequer and resulting in prolonged litigation. The situation has also led to administrative confusion, misuse of public land, delay in development projects, and erosion of public confidence in land governance and revenue administration. I therefore seek the steps the government intends to take the matter in. I will just give a few points where these problems are. Land registration happened in 1970, indexing of 114 happened in 73. But government has acquired land from 1961 onwards on block survey. And when the block survey was done, this same government people had given names for whom the money had to be given. But when 114 came, somebody else's names came. So still that names are not being reflected. Then, Speaker, sir, plans are not available, but award copies are available. Award copies are there, but plans are not available. Then, clerical errors on awards means if a road is going like this, if there is a survey number 92/3 and there is 92/7 which is here, which we know it's a clerical address because in correspondence it's become 92/3, still the administration is not looking after, Speaker, sir. Then, department, when they were acquisition, that time PWD had only one division and there was no WRD. But now, internal department acquisitions, they are not allowing to transfer. Speaker, sir, I think Honorable Minister, I remember I had continuous meeting with him. He has interest to do, but I don't know who has no interest. It is like something else which is required to be done urgently and get the names of the government on the lands acquired by the government. I'm not saying what is lands inherited by the government. I'm not talking about revenue lands. I'm talking about lands paid by government and acquired by them. I want an assurance from the Honorable Minister that these issues will be resolved with right earnest because ISLR is his. His revenue department is his. Please tell me, sir. Speaker, sir, I have received a note from Honorable Member. I have forwarded the same to the Revenue Department. They will examine the matter. No, examine. And you have said over it. You have written a note. Now the files, as if we are clerical. I don't know why you take up peons, clerical job, administration in offices. If we have to follow up as MLA, I don't think, sir. No, I think you have to tighten your administration down the line. To the Revenue Department, they will examine the matter and will get back to you on that. Get back what, sir? Shri Viresh Borkar. Next time I will not keep quiet like this. Speaker, sir, I wish to highlight the growing fear and anxiety among the residents of Zue, Nadora due to the slow process of new bridge.
Sir, it is alarming that even the designing has not started, as CRZ and Pollution Control Board NOCs are still pending. People depend on existing bridge daily for emergencies, school and work, and its condition is serious risk, especially during monsoon. This delay is putting lives in danger. Though through you, sir, I urge government to fast track all clearances, start the design immediately and give a clear timeline for construction. Speaker sir, हो सेम 0R मेन्शन आहे याच्या पहिले काढलो आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिल्ले की हे फास्ट स्पीडीन जातले म्हणून, बट अजून पर्यंत त्याचे कांयच जाल्ले ना. जुये ब्रिज आसा नांदोरा त्या ब्रिजाचे तुम्ही एश्युरन्स दिल्ले, तुम्ही मिनिस्टर आसले PWD तेन्ना, ते अजून काय जाल्ले ना, अजून एनओसी मेळोंक ना, I will call for a डिझायनिंग जावंक ना. report. What is the? सो म्हाका एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत तुम्ही हे घेतले. क्लिअरन्स मेळना म्हणून उरलं घेन ना CRZ ती क्लिअरन्स फटाफट करपाची कितलो तेप जालो आता डबल इंजिन सरकार फास्ट करा. थँक्यू. श्री चंद्रकांत शेट्टी. Fear, anxiety and confusion grips the mind of Bicholim people regarding the snail pace and lethargic work on Bicholim bus stand. The construction of the Bicholim bus stand commenced in April 2022. We had thought and had been promised that the project will be completed within 2 years as stated in the work order. Hence, we offered no suggestion for change to the original design or structural reforms. We understand that governance is a continuous process, so we have extended our full cooperation and patiently awaited its completion. In 2023, we raised a question in the Honorable Goa Legislative Assembly about the slow progress as work on the project had halted entirely for several months. We repeatedly highlighted the delay during 0-hour session and conducted multiple joint inspections. Despite my best effort to make the department proactive, I am deeply saddened that it is now the third year and the project remains only approximately 70% complete with substantial work still pending. These are essential public utility projects that demand immediate action, efficient financial support, and proactive construction technique to deliver the promised utility to people who have placed their trust and confidence in the government. The people of my constituency have suffered immensely. They endure a tin sheet protected shelter in scorching sun and rain. Shop owners run their business from tiny makeshift setup while half-baked in the heat, and buses, regular commuters and students using the facility have faced ongoing hardship. My sincere request to the government, there has already been far too much delay in the construction of the bus stand. I urge the government to immediately engage additional workforce to significantly boost efficiency and expedite completion. CM sir. स्पीकर सर, त्या प्रोजेक्टाक डिले जाला ही खरी गजाल आसा. जाता तितके एक्सपेडाइट करून जे एक 4 महिन्या भितर तो प्रोजेक्ट एक सोपोन इनॉग्रेट करतात. श्री संकल्प आमोणकर. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the grave plight of the residents of Mormugao constituency, who have recently been served show cause notices one after the another for evacuation by the Mormugao Port Trust Authority. This sudden action has caused severe distress, uncertainty, and anxiety among the affected residents, particularly senior citizens, many of whom have been peacefully residing on this land for several decades. It is pertinent to note that these residential structures were constructed much prior to 1972, and the occupants have been in uninterrupted possession for the said properties for generation. Despite this long-standing habitation, the Mormugao Port Authority, formerly known as Mormugao Port Trust, after taking over this land from the state government, it is now claiming ownership and has initiated evacuation proceeding against these residents. Further, there are also religious structures like temple and churches on this land which are equally facing eviction and demolition threat, which will certainly cause unrest in the locality. Instead of recognizing and granting lawful right to the long-settled occupant, the action of the MP appears to be aimed at displacing them, thereby subjecting innocent families to undue mental trauma and hardship. Such forced measures not only threaten the livelihood and shelter of this resident, but also
undermine the spirit and objective of the Government of Goa flagship housing initiative, Majhe Ghar Yojana, which seek to provide housing security and dignity to the people of the state. In view of the above, it is requested to clarify the step it proposed to take to protect the right of these long settled residents, to prevent their unrest, displacement, and to assure that their legitimate claim to housing security and safeguard step the government intend to take in this regard. I will initiate an inquiry into this matter. Sir, already there's a notice, you demolishing notice काढलेली No, आसा. I just, in fact, जागो तुमचो government no, after दिलेलो receiving your 0 hour mention, I just mentioned to the collector. हे stop जावंक जाय No, sir. no, I will just inform the collector. She said she will initiate inquiry. Thank you, sir. Shri Premendra Shwet. Because of fear and anxiety in the minds of people, especially at Jordan and Raibandar, near ferry point due to lack of security in the day-to-day ferry services. Government aware that since introduction of Ro-Ro ferry services between Jordan and Raibandar, the congestion and crowded commuters are increasing enormously, like 4-wheelers, 2-wheelers, school buses, ambulances, and therefore it becomes tough job for the ferry staff to control this situation. It is also observed that due to Ro-Ro ferry services resulting disturbance for parking, rushing of commuters, thereby vehicles are stranded in between and may cause accidents on ferry ramp or inside the ferry due to rackness and may face with serious consequences. Under the circumstances, proposal was submitted to government en route to Superintendent Police Traffic, Police Headquarters, Altino Panjim, to deploy 2 traffic police at ferry point Jordan side and 2 traffic police at Raibandar side between 7 a.m. till 10:30 p.m. to streamline the congestion and maintain strict discipline as well as catering smooth functioning of ferry services without any disturbance or nuisance from the commuter's point of view and at the interest of large public. Whether the government will take fast-track action to resolve the alarming public issue. Speaker sir, आमका या पॉइंटाचेर police provide केल्ले आसता, but ते only in the peak hours time. आमका full time जाय म्हणून सांगलेलें. Speaker sir, हांव check करून थंयसर peak hour timingaचेर दवरपाक लायता. Shri Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I draw the attention of the House to the fact that subsidy to farmers whose fields were damaged due to rains has still not been disbursed, and the farmers are eagerly waiting for the immediate release of the subsidy, the step the government intends to take in this regard. Honourable Speaker, I know it's unseasonal rain, but they have made the claims, but their subsidy is not being disbursed. The amounts are not being disbursed for compensation for the farmers. Last one? Why, this season. आत्ताच्या आम्ही सगळ्यांची दिल्यात, कोणाची जाल्यार लिस्ट दिवपाक लायता. बरें. दिवंक उरला जाल्यार. Shri Ullas Tonikar. Fear and anxiety in the minds of the people traveling along Marga Naveli Western Bypass during night time, as street lights along this Western Bypass are non-functional since the inaugurations of this bypass. During night time, this stretch of highway has become accidental prone. I request government to make functional the non-working street light along Marga Western Bypass. Speaker sir, हो bypass सुरू जाला आणि थंय जे street light आहा तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका ते 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक दिल्या, पूण तो ते रिपेअर करना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा की आमकां जर तुमी ते हँडओव्हर केले जाल्यार आमी त्यो स्ट्रीट लायट रिपेअर करपाक शकता म्हणून. सो मागता आमच्या पॉवर मिनिस्टराक की तुमी हेतून कितें तरी सोल्युशन काडून हे आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगून ह्यो स्ट्रीट लायट आमचे फंक्शनल करचे म्हणून. पयलीं पॉलिसी कितें आशिल्ली की सगळ्यो ज्यो लायटी नॅशनल हायवेच्यो आशिल्ल्यो ते नॅशनल हायवेच्या अंडर मेंटेनन्स फंडांतल्यान ते करताले. त्या नंतर आमचें पॉलिसी डिसिजन घेतलें जे पावर डिपार्टमेंटाचें काम पावर डिपार्टमेंटान करपाचें आनी सिवील वर्क जें आसता आमच्या हातूंत ते PWDन करपाचें.
आनी त्या खातीर हातूंत जे फंड्स आसा नॅशनल हायवेचे ते आमकां मेळना. तरी आसतना हांव फायनान्स मिनिस्टर्स आनी PWD मिनिस्टर बसून हाजेर योग्य तोडगो काडटा. थँक्यू स्पीकर. Shri Venzi Viegas. हे पयशे Because of fear and anxiety in the minds of thousands of devotees due to the urgent concern for Benaulim's Heritage Month Chapel, which is a 450-year-old sacred worship place. It is under threat due to the hill erosion and is taking its toll. And the community is anxious about the chapel's safety. We urge the government to assist and act swiftly to protect the chapel with an erosion wall, beautify and illuminate the area, repair the ancient steps and resurface the entire road, preserve this heritage site under the GSIDC. Ponni site, माशी जे गायले जाल्यार it would have been great help. Otherwise ते देवन वसत म्हूण समतेच. स्पीकर सर, हांव चॅक करपाक लायता धाडटा मनीस हांव. Shri Alish Lawrence. Speaker sir, I raise this important issue, but a simple issue, but which is important for people, especially going abroad and especially people who have require police clearances. I have requested the Honorable, I have written a letter to the Honorable Chief Minister also on this, but I am drawing the attention of the House. Police clearance certificates, delay jata hai for, they are saying that it is for 5 days. They get delayed for more than 22 days. Just a simple thing. I have written to the Chief Minister also, and online service provider has complained. Simple procedure, 5 disancho. I have even written to the SP South to look into these things. I would request the Honorable Chief Minister to personally monitor this. PCC clearance is a small thing, and yet it is getting delayed. Give immediate instruction that they should be cleared within 24 hours. Concerned police station okay, Anik this the air police station Rospak. But within 2 days Online system aside. Online. Online is taking 5 years. 5 days, sorry. I check करता 24 वरांनी मेळपाक जाय. 24 hours. Shri Govind Gowde. Speaker sir, I call the attention of the Honorable Minister for Revenue and the Honorable Minister for Agriculture to grave injustice being caused to the farmers of Khazanwada Wheeling, where Prayo constituency who are being unfully denied access to the agricultural land, bearing survey number 68/1 to 74/2, which they have been cultivating for the generation even before the Portuguese era, and which now constitute their sole means of livelihood. The said agricultural land have become landlocked due to the obstruction and denial of the access by the owner of adjoining property, who has blocked the traditional pathway passing through survey number 68/1 to 74/1. These pathways has been continuously, openly and peacefully used by the farmers since the time immemorial and even after the introduction of the survey records, without interruption or dispute. It is respectfully submitted that the Goa Land Revenue Code 1968, particularly Section 58 and allied provisions, explicitly recognizes the right of owners and occupants of landlocked properties to obtain reasonable and lawful access through adjoining lands. The code further empowers the revenue authorities to ensure that such access is provided so that agricultural lands are not rendered unproductive or unusable. The obstruction of a long-standing and the customary access pathway, especially when it is essential for agricultural operation, is contrary to spirit and mandate of the Goa Land Revenue Code, which seeks to protect agricultural use, prevent land from becoming sterile, and safeguard the livelihood of the farmers. The access sought by the farmer is confined to barely 500 square meters out of several lakhs of square meters of the adjoining land. Granting such access is reasonable, proportionate, and legally permissible, and would not cause any substantial prejudice to the landowner. On the other hand,
Denial of this minimal access has resulted in a serious hardships as farmers are unable to take the tractors and the modern agricultural machinery to their fields, are forced to rely on outdated middle methods, suffer loss of productivity and face increasing economic distress. The continued denial of the lawful access has created fear, insecurity and uncertainty among the farming community. Honorable Member, the House is extended by 15 minutes. Who now face the real and imminent threat of losing their ancestral occupation and livelihood due to the effective landlocking of their agricultural holdings. I therefore request the Honorable Minister for Revenue and Honorable Minister for Agriculture of the state whether the government acknowledges that the agricultural land bearing survey number 68/1 to the 74/2 are landlocked and that providing access is mandatory under section 58 and allied provision of the Goa Land Revenue Code 1968. Whether the government will direct the concerned revenue authorities to restore and protect the traditional access pathways used by the farmers in accordance with the law and the immediate step proposed to ensure injustice to the effective farmers, uphold the statutory protections under the Goa Land Revenue Code and prevent the loss of the agricultural livelihood in the said area. Given the magnitude of the suffering of the innocent farmers, this issue warrants immediate attention and the time-bound action. Speaker sir, I इतलेच सांगपाक सोदता Honorable Minister. बरीचशी वर्सां शेत बंद पडिल्लें आशिल्लें. आमी सगळो एफर्ट घेवन WRDन तितून बांद घालून सगळे चालू केल्ले आसात पूण एक्सेस बंद केल्लो आसात हेजेर अर्जंटली मिनिस्टरान हे ओपन करता आणि तो सध्या जे आसा ते ओपन करता. कायदो तुम्ही केन्ना हाडटलो तो मागीर पळोवया पूण सध्या कितें आसा ते ओपन करून ह्या शेतकारांची वाट ओपन करची हो म्हजो डिमांड आसा. And we will be getting necessary amendments basically in the next assembly session. एकूच मिनिट नेक्स्ट असेंब्ली सेशन आफ्टर 6 months आसा ताजे पयलीं शेतकारांनी कितें करपाचें शेत परत पाडून दवरपाचें. Next assembly session is in the month of March. Okay, पण आता सध्या आता no, that's the reason I just said that we will examine the matter. I will put it. बंद करपाक दिवं नाका. No, I will check this. Attention of this house is drawn with regards to the sub-center Medse in Medse village in Santa Cruz constituency. The sub-center Medse sees above 150 patients on daily basis and due to which the additional staff is required. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, आमकां staff आनीक नर्सी तशेंच हाउसकीपिंग आनी सेक्युरिटीची गरज आहा कित्याक थिंगासर चडांत चड पेशंट येता. तशेंच आमकां थिंगासर 24 hours 108 इमर्जन्सी रूम सर्वीस विथ एम्बुलन्स ही आमी मागलेली आहा. ती आमकां बेगीनचे बेगी आमकां दिवची. तशेंच डॉग बायट स्नेक बायट फॅसिलिटीज त्योय मागलेले आहा. ते आमकां थिंगासर आसूंक जाय कंपल्सरी. तशेंच एक डायलिसीस मशीनूय आमी मागलेले आहा. तें हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका पास करचें म्हणून. आनी तसोच एक आयुर्वेदीक फिजिशियनूय आमकां ह्या हेल्थ सेंटरान आमकां हेजी गरज आहा. हे म्हाका मातशें हिंगासर एश्युरन्स म्हाका हिंगा दिवचें आमच्या ऑनरेबल सीएमान जावं कडेन हेल्थ सेंटराचेर सर. स्पीकर सर, हांव लक्ष दिता पळयता वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड. श्री आंतोनियो वास. बेळगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यान कोणी पाशेको म्हणटा तेका बांदून घर चोलां. इट इज जस्ट हॅपनिंग. I am also wanting to put on record, we have put several such things and it is happening just behind the police station. Someone has to take a note and serious note because किती आहा ते मेन्शन करपाले. Antonio was. डिटेल्स दिवपाले केसीची पडगांव जाले. Speaker sir, I thank to Honorable Chief Minister of Goa and the Honorable Social Welfare Minister for restarting as Mukhyamantri Dev Darshan Yatra Yojana, sending the devotees to Velankani by special train on 9th January 2026. All the arrangements were made nicely and the devotees were very happy and satisfied. But only 450 devotees were Velankani through the arrangement where the made for 1,200 devotees. This may be because no sufficient time was given
to the devotees to plan to make arrangement to travel because only 3 days notice was given. It is requested to that another journey be organized under the Dev Darshana Yatra with sufficient advance notice to the devotees to make proper arrangement to travel pilgrimage to Velankani. Sir, 9 तारखेर आमकां शॉर्ट नोटीस दिलो आनी आमच्या लोकांक चडशे वचोंक मेळोंक ना. ताका लागून 450 लोक आमचो गेल्लो आनीकूय एक आमकां लोकांक वचपाक चान्स दिवचो. Speaker sir, first of all, let me thank compliment for the best of the compliments for this train. Unfortunately, we had only 3 clear days. And I am Catholic dominated at least 20-25 MLAs. I had called personally on 6th, but even then on 9th, they were not be able to make it. But we will definitely look at your this thing. The next Mukhyamantri Devdarshan Yatra hi Ayodhyak vata, 19 तारखेर vata. We have opened up the portal for public also, and we have kept some reservations to all the MLAs. We have given the logins to all the MLAs, but still the MLAs quota is still left. If anybody is konaki galpa jay jor jay, this trip is going to Ayodhya. We will definitely think over another Velankani trip in future. Thank you. Thank you, sir. Yeah, this आता अयोध्या गेले ते लास्ट टाइम आमी अयोध्याक आनीक प्रयागराज गेल्ले तांकां ब्लॉक केल्ले सो दे शुड नॉट गो and if they are found we will charge them at actual. Next, obituary references. Obituary reference of the sad demise of the following distinguished dignitary. Late Shri Damodar Lakshman Naik, who excelled in social work. The House may adopt the obituary reference. Just one I would like to add. I had sent it. Mike Mehta jo ek famad advocate ashilo, and he was a veteran theatrist, writer, director, and a lawyer. And he was considered as one of the most respected intellectual voices of the Goan theatre stage. Born on 6 August 1947 in Ponda, Mike Mehta was not only an acclaimed stage theatrist, but also the first lawyer to emerge from his native village, a senior criminal lawyer by profession. Over a career of spanning more than 35 years, he performed in 550 shows, wrote, directed and produced 11 theatres, and introduced several bold experiments in scripting, direction and presentation. महादेव शाणू देसाई म्हणून डॉक्टर MS देसाई म्हणून बरो दोतोर सारको फामाद दोतोर आमचो फातोर्डाचो इज एक्सपायर्ड yesterday. ताजो फ्युनरल आज सकाळी जाल्लो. Man who used to help anybody and everybody at any given time of the hour, any given time of the night, always available, very good person, supposed to be सारको म्हळ्यार हातगुण आशिल्लो दोतोर असो म्हणून फामाद दोतोर सारको आनी आज भायर पडला ताचे आत्म्याक शांती मेळो आनी तुमी ताचे फॅमिलीक कळयात. Thank you. The House may adopt the obituary reference. The obituary reference are unanimously adopted by the House. The sentiments of the House will be conveyed to their families. Let us stand for 1 minute as a mark of respect to the departed souls. Congratulatory reference. The House congratulates the following. This House congratulates Dr. Ganesh Gaonkar, the Honorable Speaker, for representing the Goa Assembly at the 68th Commonwealth Parliamentary Conference held at Bridgetown, Barbados from the 5th to the 12th of October 2025.
as part of the Indian parliamentary delegation led by Shri Om Birla, Honorable Speaker of the Lok Sabha. His participation enhanced Goa's stand internationally and promoted democratic cooperation, transparency and inclusion. The House may adopt the congratulatory reference. स्पीकर सर, जागतिक मराठी साहित्य संमेलन नुकतंच गोव्यामध्ये कला अकादमीमध्ये पार पाडलं आणि या साहित्य संमेलनाला पूर्ण भारत देशातलं नाही तर वेगवेगळ्या कंट्रीमधूनही रिप्रेझेंटेशन या जागतिक मराठी साहित्य संमेलनामध्ये उपस्थित होते. जागतिक मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करणाऱ्या सर्व आयोजकांचं मी गोवा सरकारच्या वतीने खूप खूप अभिनंदन करतो. The House may adopt the congratulatory reference. The congratulatory reference is unanimously adopted by the House. Papers to be laid, Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. The House is adjourned till 2:30.